नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयल्या मळ्यात हांगासर आशिल्ल्या मारुतीगडाचेर मारुती मंदिरान आमचो आयचो भाग रंगतलो. आमच्या भारतीय संस्कृतीन वेगवेगळे सण आसात, पण प्रत्येक सणांतल्यान आमकां हेच कळून येता की सदांच वायटाचेर बऱ्याची जैत जाता. वेगवेगळे सण जरी असली आणि जरी मनोवपाची पद्दत जरी वेगवेगळी असली तरी सुद्धा प्रत्येक सणांतल्यान आमकां मेळटा तो भरपूर आनंद. आणि असोच आनंदाचे काय खीण आम्ही आज हांगासर घेऊन आयल्या आमच्या आयच्या भागान जो आसतलो आमचो अष्टम स्पेशल भाग. आमची सगळी हांगासर जमिल्ली आमची इश्टिण्यो आमची वाट पळयतात की कितें तरी आज जरा हटकेन कितें तरी खरेंच हटके जातले. तर अशेंच कितें तरी हटके करूया आमचो आयचो अष्टम स्पेशल भागान. पळयत रावा तुमचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटकेचो आयचो अष्टम स्पेशल भाग घेवपाक आमी आसा मारुतीगडाचेर आणि आमच्या बरोबर आसा आमच्या आयच्यो दोन टीम ए आणि टीम बी. सगळ्यांक पयलीं वळख करून घेवया. टीम एच्या कॅप्टनाची नाव सांगा. प्रतिभा अशोक हदणकर, ताळगाव. कितें करतात तुमी? घरा ओके. हॉबीज कितें करपाक आवडटा? सगळे कला, कसले कसले? सगळे नाच, पदां, फुगडी, वाचन, खेळप, सगळे हे वाजोवपाचे बी अरे वा. सगळे. ओके. सो आमचे जे कॅप्टन आसा ते ॲक्च्युली मल्टी टॅलेंटेड अशी आसा. सो गजाली ताणयो आणि त्यांच्या हॉबीज इतल्यो इंटरेस्टिंगशो आसा. सो आमकां एक्चुअली अशी तशी कॅप्टन जाय आसता. आणि केन्ना अशी परफॉर्मन्स बी केला, भाग घेता स्पर्धेनी बी? एकूच फाट हांच्या बरोबर नाटकां दोन फाट हांच्या बरोबर, नाटकांनी बी केला. 2 फाट. सो आतां हांगासर पार्टिसिपेट करून कशें दिसता? मातशें कुतूहल आसा. आता ओळख करून घेऊया आमच्या दुसऱ्या कॅप्टनाची. नाव सांगा. माझे नाव निहारिका विरेन खांडोळकर. तुम्ही कितें करता? हाऊस वायफ. ओके. हॉबीज कितें करपाक आवडटा? म्हाका डान्स करपाक आवडटा आनी चड उलोवपाक. ह्यो दोन क्वॉलिटीज मला आसपाकूच जाय. एक्चुअली आमचे जे लिडर आसता पळय तांकां ह्यो क्वॉलिटीज मस्ट अशें आसा. एक तर उलोवपाक जाय भरपूर आणि डान्स करपाक जाय. आणि अशें केन्ना कार्यक्रमान भाग घेतला? ना, हांव स्कुलान कॉलेजीन तशें केलां, पण सद्या हांव मुश्टीपण शाळेन डान्स बी शिकयता भुरग्यांक. अरे वा. डान्स शिकयता? हय हय. सो आता तर परफॉर्मन्स पळोवपाची उत्सुकता सगळ्यांकूच लागल्या आसतली की एक तर ऑलरेडी डान्स करता आणि एक तर डान्स टिचरूय आसा हांगासर आमच्या बरोबर. पण ताच्या पयलीं आमचो जो फुगड्यांचो रावंड आसता, भरपूर प्रश्न आसा, तांची उत्तरां भरपूर दिवची पडटा. आणि म्हाका खबर आसा प्रत्येक जी उत्तरां तुमी दितली तांकां तुमकां एक प्रायज आसतलो. 200 रुपयाचो कॅश आसता प्रत्येक आन्सराक. सो पळोवया आमची आयची विनिंग टीम कोण जाता, टीम ए की टीम बी ती. सगळ्यांत पयलीं आमच्या फुगड्यांच्या रावंडाक आमी सुरवात करता. सो कॅप्टन प्लीज मुखार येयात. उत्तर येता जाल्यार तुमी क्लॅप करपाक जाय. जी कॅप्टन पयलीं क्लॅप करतली तांकां आमी आन्सर दिवपाक चान्स दितली. ओके. श्री कृष्ण हांचो जन्म खंय जाल्लो? क्लॅप करा येतालो आन्सर. वारके. आन्सर क्लॅप करा. मथुरा. उत्तर दिला मथुरा. कितें दिसता उत्तर सारकें आसा की चुकला? ताळयो मारत मागीर तर. ओके. सो टीम एन आपलो हांगासर अकाउंट ओपन केला. तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. वराह हो विष्णूचो कितलावो अवतार? विष्णूचे वेगवेगळे अवतार आसा, भितरलो वराह हो अवतार आसा तो कितलावो अवतार? उत्तर दिला हांगासर तिसरो. कितें दिसता उत्तर सारकें आसा की चुकला? तांचे उत्तर चुकूंक ना, तांचे उत्तर सारकें आसा. सो परत एक फावटी टीम एक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. आनी तुमचे जाल्या सद्या 400 रुपया. बाके बिहारी हे देवूळ खंय आसा? खंयच्या शहरान आसा? प्रॉम्प्टिंग करप ना. बाके बिहारी टेम्पल हरिद्वार. तर हांगासर चुकला. टीम बी कडेन उत्तर आसा. 5 पैकी कोणाक खबर आसा? उत्तर चुकला. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? बाके बिहारी देवूळ खंय आसा? ऑडियन्सान कोणें सांगूं शकता? ओके. उत्तर कोणाक हांगासर खबर ना. उत्तर चुकला. बिहार. हांगासर विचारया आमच्या कॅमेरामॅनाक उत्तर खबर आसा. उत्तर आसा वृंदावन. ओके. उत्तर आसा वृंदावन. आणि परत एक फावटी कॅप्टन हांगा मुखार येतली. पण आतां आमी कितें करया, कॅप्टनाक मातशें आमी चड टेन्शन दिवची न्ही. तुमकां आमी टास्क दितली. हो असो डान्स आमचो करपाचो टास्क. पयलीं सगळ्यांक तुमी करतली, मागीर तुमी करतली. ज्या टीमचो डान्स बरो जातलो तांकां मेळटले आनीक 200 रुपया. तुमकां सपोज तुमचो डान्स सपोज बरो जालो जाल्यार तुमकां मेळटले आनीक 200 रुपया. तुमचे जातले 600 रुपया. आनी तांचो सपोज जालो डान्स सारको जाल्यार हांगासर आशिल्ले सगळे पयशे थंय वतले.
ओके सो सुरुवात आम्ही तुमच्यापासून करतली. मॉडर्न चालू दोन्ही टीम एकत्र. ओके सो ह्या राऊंडची विनर जाता टीम बी. आणि टीम बी मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश तशेंच हांगासर आशिल्ले 400 रुपया ते वता टीम बी कडेन. आनी ताच्या बरोबर प्रश्नय वता. ओके प्रश्न तुमकां ओके कालिया नाग हो खंयच्या नदीन वास करतालो? काळ्या नदीन. उत्तर दिला काळ्या नदीन आणि उत्तर बऱ्यापैकी चुकलेले आसा. उत्तर दिला हांगासर यमुना. उत्तर सारखे आसा. तर टीम एक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश आणि हांगासर आशिल्ले 600 रुपया ते वता टीम ए कडेन. आणि प्रश्न वता तुमकां. ही एक म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय. घर फिरले की कंप्लीट कर. राव पयली तांकां विचारया. तकलेचेर बरोच जोर घातला पण उत्तर येना. हांगासर येता उत्तर मायक दे. घर फिरले की घराचे वासे फिरतात. सारखे उत्तर. तर आता मेळटा टीम बी पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश तशेंच हांगासर आशिल्ले 800 रुपया ते वता टीम बी कडेन. तर तुमचे जाले आता 1000 रुपया. आणि प्रश्न वता तुमकां कृष्ण हो शब्द घालून तुमकां एक उखाणे घेवपाक नांव घेवपाक जाय. तुमकां चान्स तांकां येना तुमचेच कडेन येतले. येना ओके तुमचे पैकी कोण सांगता? अष्टमीक जालो कृष्णाचो जल्म पण ताच्या आसाच बहुत खूब रंग. नाव घेवपाचें कृष्ण घेतलो न्ही हांवें. कृष्णाचे कृष्ण शब्द वाचपाक जाय पण डेफिनेटली भावाचेंच नाव घेवपाक जाय. राव कृष्ण म्हणतो राधेला हास. राजेलाचे नाव घेतो तुमच्यासाठी खास. गुड. नाव सांगा तुमचे. आणि वनिताक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके सो आता दोनांय कडेन आतां आमकां ऑलमोस्ट प्रश्न विचारपाचो चान्स ना. सो एक टास्क दितली आमी. कृष्णाचेर आधारीत तुमकां पदां म्हणपाक जाय. तूं सुरवात करतली
तुवें सोंपयता ओके एकूच लायन म्हणल्यार पुरो तूं सोंपयता म्हणसर ओके तुवें स्टार्ट करपाक जाय तूं सोंपयता म्हणसर ओके तुवें स्टार्ट करपाक जाय जी कॅप्टन स्टॉप जातली पळय ती आउट कृष्णा ओ काले कृष्णा तूने क्या किया कैसा बदला लिया रंग दे के मुझे अपना बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया का करू यशोदा मैया नको रे कृष्णा रंग फेकू चुनळी भिजते नको रे कृष्णा रंग फेकू चुनळी भिजते मध्यरात्री चांदण्यात थंडी वाजते राधा बिना है किशन धोर राधे तुझा सैल आंबाडा राधे तुझा सैल आंबाडा कोणी गब यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला ओके सो ती हांगासर स्टॉप जाली आनी आउट जाली सो प्रायज वता टीम बी कडेन तुमकां बेटा परत एक फावटी पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश आनी तुमचे जाले आतां 1200 आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक महाभारतान कृष्ण हे कोणाचे सारथी आशिल्ले उत्तर दिला पांडव अर्जुनाचो उत्तर दिला अर्जुन आणि उत्तर तांचे सारखे आसा आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश तशेंच कितें हांगासर आशिल्ले 1200 ते वता टीम ए कडेन आनी तुमचे जाल्ले आसा आतां 1400 रुपया हो आसा ह्या रावंडाचेच म्हणजेच फुगोटांच्या रावंडाचो शेवटचो प्रश्न सध्या तुमचे कडेन आसा 1400 रुपया सपोज तुमी उत्तर सारकें दिलें जाल्यार तुमकां आनीक 200 रुपया मेळटले तुमचे जर उत्तर चुकले आनी हांगासर जर उत्तर आयलें हांगासर आशिल्लो सगळो कॅश जो आसा तो हांगा वतलो आनी जर दोनाय टिमीक जर येना जाल्यार तुमकां अर्द मेळटले ओके सो सारको एक प्रश्न कृष्ण युगांतलो एक असो पात्र जाचेर एक पिक्चर आसा हिंदी पिक्चर आनी तातूंत अमिताभ बच्चनान काम केलां मातसो ट्रिकी असो आसा हो पण मातशें चितल्यार कळटलें आनी प्रॉम्प्टिंग करप ना कोणें कृष्ण काळांतलो एक पात्र ओके जाचेर एक हिंदी पिक्चर आसा आनी त्या पिक्चरान अमिताभ बच्चनान काम केलां ओके कालिया कालिया उत्तर दिला कालिया ओके ताळे वाजयले सो उत्तर सारकें आसा जी हांगासर टीम आसा टीम ए तांकां मेळटात परत एक फावटी 200 रुपया पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान आनी तुमचे जाता आतां 1600 आणि ह्या राउंडाची विनर जाता टीम ए प्रश्न झाले डान्स झाले घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया Pride of Ponda, Pen Aroma. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावट येवकार आता खेळूया आमचो फुडलो राउंड जो आसता खेळ एका मिनटाचो आणि आयचो टास्क आसा तो तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता हांगासर आमी मटकी दवरल्या आणि हांगासर बॉल आसात एका मिनटाच्या टायमान जी पार्टिसिपंट हांगासर मॅक्सिमम बॉल घालता ती जातली ह्या राउंडचे विनर आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान परत यो स्टॉप स्टॉप एक स्टार्ट स्टॉप स्टॉप लतांगी
नाटला पळया 4 स्टॉप स्टॉप 1 2 स्टार्ट त्यांनी पार्टिसिपेट केली आणि ह्या राऊंडची विनर जाता लता श्रीराम वांगणकर लता वांगणकर आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश कॉंग्रेच्युलेशन आणि जेन्ना आमी हांगासर आयिल्ली तेन्ना तिणें आमकां एक रिक्वेस्ट केल्ली की तिका एक फुगडी म्हणून दाखोवपाक जाय आणि म्हाका दिसता हे परफेक्ट ओकेजन आसा की तिथं विनर जाल्या सो डेफिनेटली तिची उमेदूय आनीक वाडल्या आणि त्याच उमेदीन ती आमकां एक बऱ्यापैकी एक फुगडी म्हणून दाखयतली राधा गवळण ताक चाळी ग राधा गवळण ताक चाळी राधा गवळण ताक चाळी ग राधा गवळण ताक चाळी कृष्णान धरिला तिचा पदर रे कृष्णान धरिला तिचा पदर कृष्णा सोड श्री माझा पदर रे कृष्णा सोड श्री माझा पदर तुला खायला देते लोणी रे कृष्णा खायला देते लोणी राधा गवळण ताक चाळी ग राधा गवळण ताक चाळी सुंदर फुगड्यांचो राऊंड जाला आमचो खेळ एका मिनटाचो राऊंड जाला एक सुंदर आमी फुगडी आयकली आणि आता वेळ जाला आमचो फुडले राऊंड खेळपाचो तो आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले 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 नॉन स्टॉप उले हो राऊंड तुमच्या मुखार हाडटा कामत सुप्रीम टी तर पळया आमची आयची हे टी घेवपाचो विनर कोण जाता उले उले नॉन स्टॉप उले हो राऊंड खेळपाक आमच्या बरोबर 2 पार्टिसिपंट आसा नाव सांगा तुमचे सुषमा प्रदीप शिरोडकर आणि तुमचे ओके आमचो आयचो भाग जो आसा हो अष्टम स्पेशल आशिल्ल्या कारणान डेफिनेटली जी टॉपीक आसतली आमची ती आसा कृष्ण ओके रेडी टायम आसा 1 मिनटाचो नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय रेडी स्टार्ट कृष्ण आमचो तो मथुरेक आशिल्लो कृष्ण गोकुळेन खेळटालो कृष्ण हो सारको नटखट आशिल्लो आमी गोकुळ अष्टम कृष्णाची मनयतात आतां कृष्णाची गोकुळ अष्टम आसा दही आमी फोडटली कृष्णाची आनी कृष्ण ओके ती हांगा स्टॉप जाल्ली आसा रेडी स्टार्ट कृष्णाचो जल्म मथुरेक जालेलो आसा आनी तो खूब नटखट आशिल्लो कृष्ण खूब म्हाका आवडटा कृष्णाची कृष्ण दही खूब खातालो चोरून खातालो कृष्ण दहीहंडी खूब साजरी दहीहंडी फोडटालो आनी कृष्णाच्यो गवळणी खूब आशिल्लो तो गायी घेवन खूब रानान वयतालो आनी खूब खेळटालो कृष्ण खूब उत्साही आनी असो तेज्या मुकुटाचेर खूब हास्य आशिल्ले आनी ताका पळयल्या उपरांत इतलें हास्य दिसता की सगळे जाणी अशें नाचून खेळोन सगळे म्हणजे नाचपाचे सगळे कृष्णाचे सगळे हरे कृष्ण करीत आसताले आनी वृंदावन हांगासर सुद्दां एक मंदीर आसा आनी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्टॉप उले उले नॉन स्टॉप उले हाजे विनर जाता मेधा आणि ताका मेळटा ही कामत सुप्रीम टी आणि आताच कोणी तरी सांगले ताका सोमतेच की घरा वच आनी मांयक काही दाटशी च्या करून दी कामत सुप्रीम टीची विनर आसा मेधा कॉंग्रॅच्युलेशन फुडलो राऊंड घेऊया पण आताच मेधाक च्या ऑर्डर मेळिल्ली आसा सो डेफिनेटली एक च्याचो ब्रेक घेऊया आणि रोखडीच परत येऊया Comet's tea.
promise of quality at best price. Quality tea since 1986. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावट येवकार आनी खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा झटपट फटाफट रावंड. आणि झटपट फटाफट रावंडच्या विनराक मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हे डिस्काउंट कुपन. सो आमचो आयचो टंग ट्विस्टर सारको ऐकात आनी तुमकां हो टंग ट्विस्ट करून करून मॅक्सिमम 40 काउंट म्हणटलो तो जातलो ह्या प्रायजाचे विनर. ओके, आयचो टंग ट्विस्टर आसा तो असो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवती भारत. ओके, हो चडान चड फावटी तुमकां म्हणपाक जाय. यदा यदा अशी धर्मस्य ग्लानिर् भवति कर ट्राय कर. हा यदा 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 धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत. यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. 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 ओके, हिच्यापेक्षा फास्ट. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. 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 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत. ओके, सो आमचे झटपट फटाफट रावंडची विनर जाता आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो डिस्काउंट कुपन. कॉंग्रॅच्युलेशन. सो आतां वेळ जाल्लो आसा आमचो आयचो अष्टम स्पेशल भागांतलो शेवटचो रावंड खेळपाचो जो आसा आमचो चक दे रावंड. चक दे रावंडाक सुरवात करचे पयलीं हांगासर आमचो आयचो जो भाग आसा हो अष्टम स्पेशल भाग आसा ताका लागून हांगासर जे आमचे कृष्ण आसा ते प्लीज फुडें येयात आनी तांकां हो मेळटा स्पेशल प्रायज पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हे डिस्काउंट कुपन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, आनी आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा चक दे रावंड. आनी आयची गेम आसा ती अशी तुमी हांगासर पळोवंक शकता. हांगासर आमी सर्कल्स ड्रॉ केला. आमची जी पार्टिसिपंट आसा तेंच्या हातीन आमी 5 रोजां दिल्या. ओके, पार्टिसिपंटांनी करपाक जाय इतलें की हांगा जे सर्कल तांच्या मुखार आसात 5 तातूंत ती फुलां तुमी उडोवपाक जाय. ओके, 5य तुमचे सर्कल फुलांनी भरले ती जातली कोण सगळ्यांत पयली हो सिक्वन्स कंप्लीट करता ती जातली हे रावंडचे विनर. ओके, आयचो आमचो अष्टम स्पेशल भागांतली चक दे रावंडची विनर जाता निहारिका. आनी निहारिकाक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. मारुती गडाचेर हांगासर आमचो अष्टम स्पेशल भाग हांगाच सोंपता. श्रावण म्हयनो म्हणल्यार केन्ना भरपूर सण आसता. फुडल्या भागान असोच कसो तरी सण साजरो करपाक मेळुया तुमच्या वाठारांत. तो पर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार आनी खेळुया आमचा. चलो स्टार्ट. थोड्या वेळ घरात क्लास सोंपत आयला प्लीज मातशें घरात तेका. ओके, सो आयचो आमचो झटपट यदा यदा हि धर्म टंग ट्विस्टर तो फास्ट म्हणपाचो. इतल्यान एकूच सेंटन्स तो दिला. ए ही खंय गो परत परत मदीं बॉल मातशें लागता ताच्या बॉल करून घालता. आमी काल प्रोग्रामा मदीं येवं नाका.